नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। मायनिंग प्रश्न गुंतागुंतीचो, मायन्स मंत्री पॉझिटिव्ह। वर्षभरात देशातले कितलेशोच मायनी जातले बंद, केंद्रीय मंत्री गटान खंय घेतले दखल। मायनिंग केन्ना कशें सुरू ताची जाप ना। म्हादयचेर वाटाघाटींचोच पर्याय, दोनूय मुख्यमंत्र्यांनी उलोवचे। म्हादयचे कर्नाटक नाल्याचे कसलेंच काम चोरया करिना। कर्नाटकांतलो केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीची गोंयच्या मिडियाक जाप। म्हापसा अर्बनाक दुसऱ्या बँकेत विलीन करपाच्यो हालचाली। पीएमसी बँक, आरबीआय आणि म्हापसा अर्बन संचालकांची मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका। 15 सप्टेंबराक परत बसका। वेंचणूक फुडें धुकलपाची तयारी। सांताक्रूजची आदली आमदार मंत्री, आदली उपसभापती व्हिक्टोरिया फर्नांडिसाचेर शासकीय सन्मानान निमाणे संस्कार। गोंयभरच्या राजकीय फुडारी मामीचे बरे मागपी पावले निमाणे दर्शन। नवे मोटर वाहन कायद्याक हरकत ना, मात नवे तालावन नेम लागू करचे पयलीं रस्ते जाग्यार घालात, काँग्रेसीची मागणी। दिगंबर म्हणटात चलयां स्विमारांक खंय ह्या फुडें पायलं पोट। पुरैया फाउंडेशना वरवीं कला अकादमीचे वास्तूचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट करूंक सरकाराची हरकत। खासगी एजन्सी करता रिपोर्ट दिवंक 30 सप्टेंबर मेरेन प्रास। एजन्सीचो 2 दिसांत रिपोर्ट सरकाराक। आणि गोवा रग्बी युनियनाचे वेरिटास कप सर्तीत सुरवात। टच सर्तीत 120 भुरगीं, 3 क्लब। मायनिंग म्हणटा तो गुंतागुंतीचो प्रश्न, तरी गोंयच्या मायनिंगाचेर केंद्रीय मायन्स मंत्री प्रल्हाद जोशी पॉझिटिव्ह कसो दाखयता। 2020 मेरेन देशांतल्यो खुबश्यो मायनी खंय बंद जावपाच्यो आसात। गोंयच्या आनी हेर राज्यांच्या ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडूंक मोदी सरकारान मंत्री गट नेमला। प्रस्न कसो तरी तडीक लायतले म्हणून जोशीक आशा, मात केन्ना आनी कशें ताचें कांयच धड ना। नोव्हेंबर मेरेन उपाय येतलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकय आशा। It is a complex issue, you know, and the matter has gone up to the Supreme Court. To address this complex issue, how to come out and start the mining activity in Goa, and even it is a problem in the entire country also. By 2020, many mines are going to be closed. So keeping both this in mind, Goa and also the entire country's mining issue is concerned, GOM is formed, and Sri Rajnath Singh ji is the chairman of this GOM, and Home Minister Amit Shah ji is also there in that, and previous Mine Minister Goyal ji is there, I am there, and already we are meeting regularly. Very shortly we are going to arrive at decision, both as far as 2020, the entire mines, some major mines are going to be closed in Karnataka, Odisha and many parts of the country, to address that also, and the already mines which have been closed in Goa, that we are addressing. Very shortly, I am hopeful of coming out with a positive solution. The bureaucrats will have their own view and political class has to take a decision. We will take a decision after considering the pros and cons, and I can only say at this moment that we are very positive about it. After meeting of Mr. Sawant only, we have formed the GOM. This is what I would like the Goa people and Goa media people to understand. Immediately after his meeting with me, and after meeting with Sri Amit Shah, we have formed the GOM and we apprised the Prime Minister of the seriousness of the situation, and Honorable Prime Minister was kind enough to form a GOM, and GOM is looking into all the matters related to the country and as far as Goa is concerned. इतल्या मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जोशीक मेळ्ळो। नोव्हेंबर मेरेन उपाय येतलो म्हणून प्रमोद सावंत आशेचेर आसा। मायन्स मिनिस्टर गोंयान आशिल्ले, तांच्या बरोबर मिटींग जाली। हांव आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आनी खासदार अभिनय तेंडुलकर हे येता नाशिल्ले। आमी तांकां सांगलां की जाता तितके बेगीन मायनिंग रिज्यूम जावपा जाय। GOMची परत एकदा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सची मिटींग ऑलरेडी जाल्ली, तांच्या भितर डिस्कशन्सूय जालें। प्रायम मिनिस्टराक तर रोखडेंच ब्रीफ करपाचें आसा त्या विशयाचेर। वी होप सो वील कितें तरी कंक्लूड सोल्युशनचेर आमी नोव्हेंबर पर्यंत येतले हाजी आशा आसा। आमी विशय फॉलोअप करीत आसा। तांच्यांनी पॉझिटिव्हली घेतला की तांच्यांनी विशय सगळो समजून घेतला, आनी डेफिनेटली दे वील
present that issue in front of the Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister. Definitely it will come, it will resolve. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी तुळशीदास च्यारी. कर्नाटकाच्या केंद्रीय मंत्र्याचे म्हादयचेर परत वाटाघाटीचें शिनाल. ट्रिब्युनलान कर्नाटकाचो वांटो निश्चित केला आसतनाय म्हादयचेर खंय वाटाघाटीचोच पर्याय. केंद्रीय खण मंत्री प्रल्हाद जोशीची गोंयच्या मिडियाक जाप. दोनूय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकठांय येवन खंय उपाय काडचो. कर्नाटक चोरयां काम करता काय म्हणून विचारल्यार थंय खंय कसलेंच काम चालू ना. नवे मोदी सरकाराचे 100 दिसांचे रिपोर्ट कार्ड दिवंक जोशी गोंयांत आयिल्लो. I can only suggest at this moment the concerned chief minister can sit and talk and try to resolve the issue, and the matter had already been to the tribunal, and tribunal has also given its award. But in spite of that, negotiated settlement will be the better settlement. No work is going on. As far as my knowledge goes, no work is going on. No, tribunal has given its order, and tribunal, I think both the governments or both the states are unhappy, and they have gone to the challenge the tribunal award in the Supreme Court. That's why I said it is better that I have requested Karnataka Chief Minister also, and today I request Honorable Chief Minister of Goa also to have a negotiated settlement. म्हापसा अर्बनाक दुसऱ्या बँकेत विलीन करपाच्यो हालचाली चल्ल्यात. PMC बँक, RBI आणि म्हापसा अर्बनाच्या संचालकांची मुख्यमंत्र्या बरोबर बसक जाली. 15 सप्टेंबराक परत सगळे बसपाचे आसात. 14 सप्टेंबराची बोर्डाची वेंचणूक घडये फुडें धुकलतले वा रद्द करतले म्हूण सहकार मंत्री गोविंद गावडे मिडिया कडेन उलयलो. बँक विलिनीकरणाचे नजरेन सकारात्मक गजाली चल्ल्यात. संचालकांक खंय विलिनीकरणाचो थाराव घेवंक सांगला. पॉझिटिव्ह वे आमी टॉक्स चालू आसात, पूण सेकंड राउंड जातलो. पूण प्राथमीक फेरीचेर सध्या मर्जर करपाचे रिझोल्युशन जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे आसात आज सध्याचे तांकां घे म्हणून सांगलां. अदरवायज ताका गत्यंतर ना. बँक जर लिक्विडेशनाक जर गेली जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जे शेअर होल्डर्स जे आसात, डेपॉजिटर्सांक खूब त्रास जावपाक शकता, आनी त्याच बरोबर एम्प्लॉईज जे 193 जे आसात तांकांय प्रॉब्लेम जावपाक शकता. आनी ह्या सगळ्यांचो विचार करून सध्या सगळ्यांक बाकी सगळे स्टेक होल्डर्स जे आसात तांचे कडेन बैठक जावन सगळ्यांनी एक कॉमन हेजेर आयिल्ले आसात. थोडेशे चडावड चालू आसा, ते एक दुसरे मिटिंगेक आमकां एक्सपेक्टेड आहा. आणि त्या संदर्भान आम्ही RBI कळयलेलें आसा की आमचे बायलॅटरल टॉक्स जे आसात त्यांच्या ऑफिसरांक सांगिल्लें आसा तुम्ही सेंटर RCS जो आसा तांकां सांगात की आनी थोडोसो टायम वाडून दिवपाचो, आनी एक 2 वीक्स टायम्स वाडून घेवपाचो आमी रिक्वेस्ट करपाचो ठरलेलें आसा. आमी रिजोल्युशन फाल्यां घेतलें तें, आनी त्या प्रमाणे आमी सांगलें की इलेक्शन जें आसा तें एक तर तुमी पोस्टपोन करपाचें नाल्यार कॅन्सल करपाचें. पोस्टपोन आनी कॅन्सल आतां सद्या स्थितीन ते एकूच शब्द आहा, कळ्ळें न्ही. So accordingly they are going to take the resolution. Second round केन्ना जातलो? After 15th. सांताक्रूजची आदली आमदार मंत्री आदली उपसभापती व्हिक्टोरिया फर्नांडिसाच्या पार्थिवाचेर सोमारा निमाणे संस्कार जाले. 85व्या वर्सा पिरायेचेर मामीन शेनवारा निमाणो स्वास घेतलो. मामी म्हूण तिची वळख, शासकीय सन्मानान तिचेर निमाणे संस्कार जाले. गोंयभरच्यान राजकीय फुडारी आनी मामीचे बरे मागपी मामीचे निमाणे दर्शनाक आयले. व्हिक्टोरिया फर्नांडीस उर्फ मामी गोंयची सगळ्या लोकांची मामी म्हणपाक काय हरकत ना. माजी मंत्री, माजी उपसभापती, माजी आमदार, 4 फावटी गोंय राज्याच्या विधानसभेत पावपी अशी म्हाका दिसता स्वकर्तृत्वाचेर निवडून येवपी गोंय राज्यात अशी पयलीच महिला आसतली. पुराय गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांतल्या महिलांक फुडें हाडपाचें काम केलें. तांच्यो प्रेरणा इतर महिलांनी घेवचे. म्हाका दिसता तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं. गोंय राज्य सरकारच्या वतीन आमी तांकांय स्टेट हॉनर दिवपाचो हांगासर दिलो. Lovely person. She has done a lot of good work. She was a person for women feel empowered. ओपिनियन पोल जायत किंवा कोंकणी भास जायत हाच्या खातीर ती रस्त्यार येवन तिणें जे आंदोलनात भाग घेतला, आंदोलन लीड केलां, ताजे खातीर सगळे जाण तेजो उगडास करतात. आयच्या दिसा हांव देवा कडेन मागतां तिच्या आत्म्याक शांती मेळची. Mami was and is called the Iron Lady of Goa. All the Goans will remember her
तेंचे फॅमिलीक तेंच्या वांगडा आमी सगळे दुख्या ही दूख आख्ख्या गोंयांक जाल्ली आयज. I mean, she was a person who was loved by everybody, and I knew her for so many years. It's a sad moment for all of us because she's a very dynamic lady, and I have known her for the last 20 years myself. आणि पुत्रचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. नवे मोटार वाहन कायद्याक हरकत ना, मात नवे तालाव मारचे पयलीं सरकारान रस्त्या जाग्यार घालचे म्हूण काँग्रेस मागता. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन सरकाराक उजरायलो. रस्त्याची चाळण जाल्या ती पयलीं जाग्यार घालात, सायनबोर्ड सारके करात, ते उपरांत खंय नव्या तालावाक हरकत ना. चलयां स्विमरांक ह्या फुडें बायल कोच म्हूण स्विमींग संघटनेचो अध्यक्ष दिगंबर कामत आतां सांगता. सगळ्यात पयलीं सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें करचें. आज रस्त्याचें कंडिशन कितें आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. रस्त्याचेर आज बोर्ड्स ना, म्हणजे स्पीड लिमीट मायज केली म्हणून जर चलन दितलो जाल्यार रस्त्यार ठळकपणे दिसपा सारके बोर्ड दिसना. स्पीड लिमीट 40 आसा, 50 आसा, 60 आसा, कितें आसा. हे अमेंडमेंट हे पळयतकीर एक अमेंडमेंट पळयतकीर एक लक्षांत येता की सेक्शन 84 पळय आसा, सेक्शन 84 ऑफ दीस एक्ट which has been amended. तातूंत भितर कन्सल्टंट, कॉन्ट्रॅक्टर, ऑथॉरिटी, कन्सेशनर हांकां सगळ्यांक रिस्पॉन्सिबल धरिल्ले आसा फॉर द डिझायन ऑर कन्स्ट्रक्शन ऑर मेंटेनन्स ऑफ सेफ्टी स्टँडर्ड्स ऑफ द रोड. तर म्हाका दिसता हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. हातूंत भितर हें कोणें कितले जाणांनी वाचलां हांकां खबर ना. तातूंत भितर अशें आसा इवन पॉट होल्स आसल्यार सुद्दां पॉट होल्साचेर सुद्दां तांणी सांगलां दे शूड फायल ए रिपोर्ट. ते बरेंच तातूंत पेनल्टी बरीच आसा. म्हणजे अशे सगळे हे क्लॉजीस ह्या सेक्शन 84 आसात. ते म्हाका दिसता सरकारान सगळ्यांत पयलीं अटेंड करचे. आफ्टर लॉट्स ऑफ डेलिब्रेशन दे हॅव कम आउट विथ दीस अमेंडमेंट. नाव आय सेईंग समथींग वील हॅव रिपरकेशन्स. So I will not pass comments on this. My only this to the government was that first create infrastructure properly. Party has been part in the parliament. It has been passed. It has not been passed by voting. It has been passed in should be of parliament. If they have taken a stand, then we can't take a different stand. सध्या स्विमिंग कोच गांगुलीचे कांड गोंय स्विमिंग संघटनेचेरूय शेकला. चलयांक स्विमिंग कोचिंग दिवंक खंय शक्यतो बायल स्विमर कोच आसल्यार बरी म्हूण स्विमिंग संघटनेचो अध्यक्ष दिगंबर कामत आतां उलोवन दाखयता. I had a meeting with the sports secretary. In fact, my speech on that day on the demands day, I had categorically said that Afra Sheikh is available. She is a local swimmer. She has done NIS course. She fulfills all the criteria required for appointing as a coach. And I have told them, in fact, the Chief Minister at that time assured me also that this will be taken up on priority. I have also written a letter to them based on the assurance given to me. And today I had a meeting with Sports Secretary and Director of Sports, Mr. Prabhu Desai. The Sports Secretary has also agreed that within 2 days they will see that she is engaged. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. उल्हास फळदेसाय गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचो परत अध्यक्ष. बिनविरोध वेचून आयलो. पांडुरंग कुट्टीकार उपाध्यक्ष. हे वेंचणुकेंत उमेदवारीची कोफुसांवां बरीच जाल्लीं. आदल्या कांय संचालकांचे उमेदवारी अर्ज छाननी वेळार सहकार निबंधकान तंत्रीक रजावां दिवन भायर मारिल्ले.
निबंधकाचे अर्दीक आव्हान दिवंक विरोधी गटान हायकोर्टात वचपाची तयारी केल्ली. सोमारा निमाणे अपेक्षे प्रमाण बिनविरोध निकाल आयलो. चेअरमॅन आणि व्हायस चेअरमॅन हाजी इलेक्शन आशिल्लें आज रजिस्ट्रान आज डेट फिक्स केल्ली तिनांक आनी त्या प्रमाणे आज इलेक्शन जालें. त्या इलेक्शना भितर उल्हास फेडलाचा हांव हो चेअरमॅन म्हणून इलेक्ट जालो इनॉमिनियसली. तशेंच व्हायस चेअरमॅन म्हणून पांडुरंग कुट्टीकार हे इनॉमिनियसली इलेक्ट जाले. ही एपेक्स बँक गोवा स्टेटीची आमकां फूल सरकारा कडच्यान पूण हें मेळटलें कितें कॉपरेशन आनी त्या सपोर्टाचेर आमी आनी कॉपरेशनाची आमी ही बँक आमची जात तितली कितें लॉस आसा हें तें भरून काडून आमी ती सुरक्षीत चलोवपा सगळे डायरेक्टरां बरोबर घेवन वचोन कितें बाबा सगळे ट्रान्सपरन्सी दवरून आमी मुखार वचपा पळयता. दमन एंड दिवाची ऑफिशियली अजूनय जालें ना. अनऑफिशियली तांची सेपरेट जालां पूण तशी ऑफिशियली रिजर्व बँकेन अजून तेजेर हें कन्सेंट दिलें ना. रिजर्व बँकेन दिलें ना आनी तें कित्याक दिलां आमकां खबर ना. मल्टी स्टेट दर्जो पळय आसा तो मल्टी स्टेट दर्जो हो 31 मार्च 2016 तो सीज जालो आनी 1 एप्रील 2016 ती बँक आसा ती कायद्यान ह्या गोवा कॉपरेटीव एक्टा अंडर आयली. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. आनीक एक NGO लोकां खातीर वावुरपाच्या नांवान गोंयांत आनीक एक युवा NGO प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा. गोवा सुरक्षा मंचांतल्यान फाटीं भायर सरलेल्या हृदयनाथ शिरोडकार आनी महेश मामरेन फुडें सरून नवी NGO सुरू केल्या. कसले इशू हातांत घेवपाची तांची तयारी. वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली करपाचो प्रयत्न आसता पूण लोक त्या पॉलिटिकल पार्टी कडेन पळयता आसतना असो विचार करता की हे फक्त इतलेंच काम करतले. लिमिटेशन्स आसता ते लिमिटेशनान आमकां रावपाचें ना अशें आमी थरयलें आनी वी डिसायडेड की हो फोरम आसतलो जे इश्यूज पॉलिटिकल पार्टीज घेवंक शकना फॉर वेरियस रिजन्स हे सगळेच इश्यू आमी घेतले आनी बेश्टे इश्यूज न घेता आमी हे इश्यूज रस्त्यार येवन घेतले. प्रत्येक मतदारसंघाचो इन्चार्ज जो आसा तो आमचो आसतलो आसा बेजिकली. आज आमी तो डिक्लेअर करनात कारण तेजी कमिटी जी आसा ती येतली. आमच्या आज मिटिंगेन असो विशय एक डिस्कस जालो की B.Edचे भुरगे सिलेक्ट करपाचे जे आशिल्ले 187 पोस्ट जे वेकन्सी आशिल्ले ते 6 म्हयन्या भितर भरता म्हटलेल्यो अजून पर्यंत भरलेल्यो ना. सो सरकाराक विनंती आसा की शिक्षणा कडेन खेळ करचो न्ही आनी ह्यो ज्यो वेकन्सीज आसा D.Edच्यो त्यो D.Edच्यो वेकन्सी इमिजिएटली तेजेर प्रायोरिटी ऑन प्रायोरिटी बेजीस ते करचे. कला अकादमीच्या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका घाल्ल्या चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनान वास्तूचो स्टॅबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट करपाची सध्या गरज दिसना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां. अकादमीच्या वास्तूचो सरकार एजन्सी वरवीं स्टॅबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट करता. हो रिपोर्ट येतकच गरज पडल्यार कुरैया फाउंडेशनाचो विचार करया म्हूण कोर्टान म्हणलां. कुरैया फाउंडेशना वरवीं रिपोर्ट करूंक सरकाराची हरकत. सरकाराक एजन्सीचो रिपोर्ट 2 दिसांत येतलो. गोंय सरकार कला अकादमीची वास्तू रिनोव्हेशनाक मोडटा म्हूण बोवाळ पडल्या उपरांत मिडिया रिपोर्टाची हायकोर्टान स्वता जावन दखल घेतली. हे प्रकरणाचे सुनावणे वेळार हस्तक्षेप याचिका घाल्ल्या चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनान कला अकादमीच्या वास्तूचे स्वतंत्र स्टॅबिलिटी ऑडिट करूंक दिवचे म्हूण हायकोर्टा कडेन मागले. सरकारान कुरैया फाउंडेशनाक हरकत घेतली. कला अकादमीचो वास्तू रचनाकार चार्ल्स कुरैया. सरकारान स्टॅबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट फायल करूंक प्राझ मागलो. कला अकादमी ही खास वास्तू, गोंयचे भूषण. तिचे विशीं कितेंय करतना बारीकसाणीन विचार जावंय. सरकाराचो रिपोर्ट पयलीं येवनी. ताचे वयल्यान फुडें कितें तें थारावया म्हूण हायकोर्टान सध्या चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनाक कडेक दवरल्यात. सरकाराचो रिपोर्ट हातात पडटकीच गरज पडल्यार चार्ल्स कुरैया फाउंडेशना वरवीं कला अकादमीचे वास्तूचो अभ्यास करपाचो विचार जावं येता अशें म्हूण हायकोर्टान सध्या केस 30 सप्टेंबराक धुकल्ल्या. तो मेरेन सरकाराक रिपोर्ट दिवंक प्राझ. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कुमारजुंवे वर्सुकी सांगोड जालो. 7 दिसांचे गणपती विसर्जना निमतान कुमारजुंवे शांतादुर्गा कुमारजुंवेकान्नीचो सांगोड आनी सर्ती जातात. न्हंयत उदक वाडिल्ल्यान पयलेच खेप सांगोडाच्या व्हड्यांक मोटर बसोवन सर्ती जाल्यो. उदकाचो नेट वाडिल्ल्यान सांगोडाचे सुरक्षा वेवस्थेक मरीन पोलीसय आशिल्ले. कुमारजुंवेचो सांगोड.
टीम 45 तांकां वाटपान तल्लीन जाल्ले आसा दशानंद रावंदारा श्रेयस ग्रुप सावंत पोदेर सकुची फुला चित्ररथ नंबर 9 मेघनाथ द्वारा श्री राम लक्ष्मण पर नागबास का प्रयोग चित्ररथ नंबर 4 कुंभारवा भजनी मंडळ ज्ञानगीत कला मंडळ प्रस्तुत रावणाचे गरवारण चित्ररथ नंबर 2 देवाकडून त्रिपुरासूर युद्ध चित्ररथ नंबर 5 नंदी सांगो खादा आयज जवळ जवळ 600 वर्सां जास्त ह्या गणपतीक जाल्ली आसा जवळ जवळ 600 वर्स आमचे कडेन हे प्रत्यक्ष रिकॉर्ड आसा जनरल बॉडी मिटींग सुद्दां पळयल्यो जाल्यार पोर्तुगीज कालीन बरयल्ल्यो आसा 600 वर्सां जाल्या जास्त जाल्या ह्या गणपतीक आयज जो स्थायीक जालो ताज्या उपरांत विसर्जनाची जी प्रथा आसा ती गांवच्या लोकांनी कितें केली गणपती 7 दिसाचो ठरलेलो त्या काळांतल्यान आयज तशीच चलत आयिल्ली आसा आनी हो 7 दिसाचो गणपती 7वें दिसा विसर्जनाक हाडटना पयलीं ताजी दोनपारां आरती जाता आरती जाल्या उपरांत ताका पालखेंतल्यान हाडटात आनी सांगडान दवरतात सांगड म्हटल्यार 2 होडी बांदलेलो हो सांगड तातूंत देवीचो जसो गणपती आयलो की सांगडाक सुरवात जाता पयले फावट इतलो करंट इतलो स्पीड आज उदकाक आसा की मोटराची बोट कित्याक खातीर आमी वापराक दिली ह्या वर्सा परमिशन दिलें तांकां कारण कित्याक तर एका सायडींच्यान प्रेशरान बोट येता पण दुसरे घुवणांतलो जाल्यार परत येवपाक मुश्कील जाता कारण 7 भोंवताडे जर कंप्लीट करतलो जाल्यार मोटराचो शिवाय आमकां पर्याय ना त्या खातीर आमी ते मोटरांक तांकां परमिशन दिल्लें की ह्या फावट तुमी मोटर वापर करा एके बाजून करा एके बाजून करूं नाका. मडगांव सहारा इंडिया क्रेडिट सोसायटीच्या गुंतवणूकदारांचो मॅनेजराक घेराव सहारांत पयशे भरिल्ल्यांक तोपयेचो भंय मॅच्युरिटी जावन वर्स 2 वर्सां सोसायटीचे उमरे झरोवनूय हक्काचे पयशे हातार पडनात एजंट म्हणटा सोसायटी ब्लॅकमेल करता सोडूंक दिना आनी गुंतवणूकदार हाडूंक सांगता मॅनेजर म्हणटा सहारान खंय आज मेरेन कोणाचेच पयशे बुडयल्ले ना केस चालू आशिल्ल्यान खंय सोसायटीचे अकाउंट सीज जाल्यात. सहारा स्कीम चलता हांगा सहारा अनोखा म्हणून तितून म्हयन्याक 2,500 भरतालो हांव 3 वर्सां भरले आतां मागीर मॅच्युरिटी जावन 2 वर्सां जाली बट म्हाका पयशे आतां रडयता देन 2 वर्सां जाली आतां हेंचे कडेन झगडटा पयशा लागून आजून म्हाका कांय ना आयज यो फाल्यां यो म्हयनो डेट दिता बेश्टे फुक्या पावट म्हाका हांगा परतू येवचें पडटा आमचे पयशे कश्टाचे आतां आमकां टायमार मेळना जाल्यार कशें चलपाचें कित्याक तेंगे एजंट ऑलरेडी गव्हर्मेंट सर्वंट बी अशें आसा तांकां पयलीं बंद करपाक जाय घेयत नाका न्ही तुमी दुसऱ्याचे कित्याक कोणा घालता दुसऱ्यांक 18,000 दिवपा आशिल्ले ते हय मागीर म्हाका 10 फाटी येयलो 5,000 दिवन मेळ्ळा आनी भीक मागता ते भाशेन करता म्हाका काम सोडून येता हांव म्हाका डेट दित राहता ते पहले इधर भरता था चांद्रा भी रहती थी चांद्रा नहीं अभी ये लोगों को रिक्वेस्ट करता है मैं गोवा का लोगों को पैसा इधर मत भरो तुम पैसे भरना का सहारा तुमच्याकडे रिक्वेस्ट करता आम्ही एक खणा पडल्या तुमका एक खणा घालता महीने का अभी हमारा पैसा हमको देने के लिए 5-6 हजार रुपए बैंक में नहीं है तो और क्या बोलेगा इतना बड़ा सहारा लेके बैठा है और लोगों का पैसा आता है वो किधर जा रहा है हमको टाइम पे नहीं दिया उसको कैसा टाइम पे देगा हमको एजेंट को लेके आकर बोल रहा है अगर मैं काम चाहिए कल नाइट काम करके आके हम लोग भर के जाते हैं मैं ये बुक लेके डायरेक्ट आया तुम बोलते एजेंट को लेके आओ एजेंट को लेके बोलता है एजेंट को इधर लेके आया एजेंट को लेके आया तो एजेंट को बोलता है तुम काम छोड़ा इसके लिए पैसा नहीं क्या बैंक बंद हो रही है तुम भरू नको बोला तो हम लोग छोटे हमारा कितना है पैसा उतना दे के छोड़ना सोसायटी खंय एजंटाकूय काम सोडूंक दिना आदल्यांचे फारीक करना आणि नवे कस्टमर हाडपाक दबाव हाडटा म्हूण एजंटूच सांगता आनी हो म्हणटा ना तूं पयशे आनी भायल्यान कस्टमर घेवन यो जाल्यार तुका पयशे दिवपाक मेळचे ना कस्टमराचे अशें ते म्हाका म्हणून म्हाका हांव ते सगळें बंद करपाक पळयता पूण तोय म्हाका बंद करपाक दिना अशें जावचें ना तुका बंद करपाक मेळचें ना म्हणटा तो ब्लॅकमेल करता पुलीस कंप्लेन करता जाल्यार करा म्हणटा तो पुलीस कंप्लेन करपाक पळयता आतां करतले म्हाका ते त्रास नाका लोकांचे लोक पयशे मागतल्या गुंतवणूकदारांक कंपनी फुडो करूंक सोदिना मात मिडियाक ही जाप मॅच्युरिटी रेग्युलर मॅच्युरिटी चालू अशें फक्त डिले पिरियडान मेळटा लेट मेळटा 2 महिने 3 महिने या 6 महिन्यांनी अशें मेळटा आनी सहारान आयज 45 इयर्सा भितर कोणाचो एक पयसो उरून ना ऑल सगळ्यांचे पयशे मेळिल्ले आसा पण तेंगेली कित्याक लागून अशें जाता तुमचे थोडी कोर्ट केस चलता तेका लागून उरलेले आसा ते कितें मडगांवचे कितले पेंडींग आसा पेंडींग तशें आसा थोडे पेंडींग आसा थोडे म्हणजे अमाउंट आसा थोडो
एक्झॅक्टली अमाऊंट तसो काडपाक मेळना न्ही. एके वटेन म्हणटा केशीक लागून सोसायटीचे अकाउंट ब्लॉक, मात थारावीक गिरायकांकडेन ऍडजस्टमेंटाची भाषा. तुम्ही ते बायलेक म्हणलं नेक्स्ट मंथ दिता म्हणून कसे दितले तुम्ही? ऍडजस्टमेंट आम्ही करतात न्ही. दितले म्हणजे कशें दितले म्हणजे कंपनी दिता आनी फंड धाडटा. तुम्ही म्हणटा न्हू अकाउंट सीज आहा म्हणून. अकाउंट सीज आसतो सुद्दां जाय, मेन अकाउंट सीज आमकां भायले पयशे घेवपाक मेळना इतलें. मॅनेजर कंपनी आणि एजंटाचेर धुकलता, एजंट मॅनेजराचेर. कंपनीचे हितून सबंद सीज आसा, सगळे बँक अकाउंट सीज आसा, प्रॉपर्टी सीज आसा, ताका लागून पेमेंट मेळपाक डिले जाता. सगळे आमी एजंटाक सांगिल्लें आसा, एजंटान सांगलें ना जायत जाल्यार आमी कितें करतले. मेळटले तेजे वीथ इंट्रस्टान मेळटा, तेजे डिले पिरियडाचे इंट्रस्टूय दिता, पर डेच्या हितून इंट्रस्ट मेळटा तांकां. बँका परस देमायज जुराचे आशेन सोसायटीत पयशे घाल्ल्या गुंतवणूकदारांक बाप्पाय ना आणि पुडवेय ना. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. आयतारा सावन गोंयांत रग्बी सीझन सुरू जालो. ताळगांव ग्राउंडार जाल्ले वेरिटास कपाचे पयले दिसा 3 क्लबांची 120 भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. सर्त टच रग्बीची. फुडल्या सप्तकांत कॉन्टॅक्ट रग्बी सर्त जातली. सर्तीक खंय पुण्या सावन टीम येवपाची आसा. Today has been a wonderful day of rugby in the most slushy conditions that we love best to play. We had 3 clubs and about 120 kids participating from the age of 12 to the age of 25 and sometimes to the age of 45. I would say kids have come all the way from Sankelim and Ribandar and Marcel to come and play. We are very happy to see such a big turnout today, though this is just a touch version of the game. We request all the viewers who are watching this, please get your get your children into this game. It's the most exciting game. No one's going to get hurt, and at the end of the day, it's played in the best of the spirits. Next week we are hosting the contact version of this tournament. We will be inviting teams from Maharashtra and Pune for the contact tournament. I hope you people watch this and send your kids for training and for practice. This is a very exciting and growing sport in India. दुर्बाट आडपयचें गणपती विसर्जन पळोवपा सारकें. तरेतरेचीं चित्रां करून गणपतीची विसर्जन मिरवणूक. विसर्जनाच्या वेळार न्हंयत मदीं वचून गणपती माथ्यार घेवन उदकांत उडी मारप. केंद्रीय खासदार आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊय गणपती माथ्यार घेवन चल्लो. माथ्यार गणपती घेवन उदकांत उडी मारप सोंपें न्ही. भाऊ अस्सल स्विमर आनी व्हडेंय ताणपी. पळयात श्रीपाद भाऊचें कसब. गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा इतल्याने बुलेटिन हांगा संपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.